विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराक प्रश्न केल्ल्या संदर्भात पेडण्यां पुलिशेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या दोगा तरणाट्यांक अटक केली। हाका लागून आरजीच्या सुमार 300 कार्यकर्त्यांनी पेडण्यां आंदोलन केले। बुधवारा सांजे दोगूय तरणाट्यांक कंडिशनल बेल मेळ्ळी। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। कशी ऑर्गनायज केली काय म्हणून जाल्यार बाबून तेका सांगले हे तू क्वेश्चन सीएमाक वचून विचार म्हणून। त्या भुरग्यान बाबूक विचारले की सीएमान आमकां सांगला तू डेप्युटी सीएम आनी तू तुमकां पब्लिकाक आपले जे MLAs आसा नाल्यार आपले जे आमदार आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेका कोणाय क्वेश्चन करपाक तुमकां रायट आसा म्हणून ह्या भुरग्यान तेका आन्सर दिलो। जाल्यार बाबून तेका गाळयो मारपाक चालू केले। गाळयो मारले त्या भुरग्याक धुकल्लो। बाबू सांगता ह्या भुरग्यान तेका धुकल्लो म्हणून। एका मिनिस्टराक धुकलपाक भुरग्यांचे इतले आनी आरजीचे भुरगे तर हात लावपाचेच ना। जर हात लावपाचे जाल्यार एकूय मिनिस्टर उरपाचो नासलो ह्या गोंयांत। इतले आमी सांगपाक सोदता आमच्या भुरग्यांचे नॉन व्हायलन्स वेन आमी क्रांती करता आनी ती नॉन व्हायलन्स वेनूच करतले। जाल्यार बाबून तेका धुकल्लो, गाळी मारले। ही कंप्लेन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा आमी। मागीर बाबूचे मनीस येयले जे चमचे असतात सदांच वांगडा पावाचेर जगता म्हणटा पळय ते पावाचेर जगता ते मनीस येयले थंय आनी तेंच्यान त्या भुरग्यांक धुकलपाक चालू केले। त्या भुरग्याचो मोबायल बाबून हातींतल्यान काडून घेतलो। बाबून घेतलो, बाबू कडल्यान आनी कोणे घेतलो आनी तो मोबायल काडलो गाडयेच्या टायरा पोंदा घातलो। हेंच्या फाटल्यान जे भोंवतात पळय हे बंद करा। ही लाचारी बंद जावपाक जाय, गुलामगिरी बंद जावपाक जाय। जर ही गुलामगिरी बंद जायना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक भितर उडोवपाक हे फाटीं सरपाचे ना। सामको म्हाका आयज तेजी तिडक येयल्ली आसा, राग येयल्लो आसा की आमचे धारगळचे भुरगे, हांवूय एक धारगळचो, त्या धारगळच्या भुरग्यांक न्याया खातीर जेका एक विचारपाक गेले आसतना तेका जो आयज अरेस्ट करता आपली पावर दाखोवन हो उपमुख्यमंत्री पदाचेर रावपाच्या लायकीचो मनीस न्हू। बेलॉट म्हणजे 5062 आसा पळय ते नॉन बेलेबल आसा। ताच्या खातीर आमकां कोर्टाक अप्रोच जावचो पडलो आनी बेल एप्लिकेशन फायल करचें पडलें। सो राती आमी 2:30 सुमार ऑनरेबल जस्टीस आसा पळय आमचे पेडण्या कोर्टाची ताचे कडेन वचून आमी ऑर्डर घेतली की पुलिसांनी से दिवचे म्हणून, रिप्लाय दिवचे म्हणून। आनी सकाळी मॅटर आसा ती 11 दवरलेली। ताच्या उपरांत कन्सर्न पुलिसांनी रिप्लाय घातल्या उपरांत आर्ग्युमेंट जाले। आर्ग्युमेंटान जाल्या उपरांत कंडिशनल बेल ही आमकां दोगांय आमच्या भुरग्यांक आमकां कंडिशनल बेल दिली। ती म्हणल्यार 10,000ची श्युरिटी पर पर्सन। मागीर 10 ते 11 मेरेन रिपोर्टिंग टायमींग आसा। दे शूड नॉट इंटरफियर विथ कंप्लेनंट्स, दे शूड नॉट डू सच एक्ट टील कोर्ट कवर जाय तो मेरेन। आनी दे हॅव टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी आनी दे हॅव टू विजिट द पुलीस स्टेशन टील 23rd ऑफ मार्च। तुम्ही जे म्हणटा ते काउंटर केस करता म्हणून ते ताचे कितें जालें? काउंटर केस आमी ऑलरेडी फायल केल्ली आसा। सो आतां आमचे मेन मोटो आसलो की बाबा भुरग्यांक आमच्या भायर काडपाचें, तो मेन आशिल्लो। सो तो जाल्लो आसा आमचो। सो आतां कितें आसा पळय ते सगळ्या तरेन कायदेशीर वयतले आमी। जे कितें कंप्लेनी फायल करपाक जाय, कल्पीट जे कोण आसा पळय तांचेर फायल करपाक जाय ते करतले। आनी एक आमकां तुमकां सांगूंक सोदता की ही जी हुकुमशाही चल्लेली आसा पळय आतां भुरगे आमचे पेडण्याचे खंय तरी फुडें सरतात, क्वेश्चन रेज करतात। जे कितें इलिगॅलिटी चलतात ताका जाप विचारच्या खातीर प्रश्न रेज करतात। आनी हे जाप खंय तरी दबाव घालून बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा। आनी ही हुकुमशाही जी चल्ला पेडणे मतदारसंघात ही खंय तरी बंद जावपाची, त्याच्या खातीर सगळो यूथ एकठांय जाल्लो आसा। दुसरी गजाल कितें आसा की आमच्या सगळ्या युथांक सांगूंक सोदता की अशे इन्सिडंट प्रत्येक युथा बरोबर जावं शकता। कारण पेडण्याचे यूथ आतां रिस्पॉन्सिबल जाल्ले आसा, हर एक प्रश्न रेज करपाक कॅपेबल आसात। आनी जे कोण रेज करता तांकां टार्गेट केले वयता। सो ताच्या खातीर बी केअरफूल। आनी जर अशे घडणुकी कोणा भुरग्या बरोबर जाले जाल्यार तांकां हे जे मनीस आसा पळय हांकां रिस्पॉन्सिबल धरचे म्हणून सगळ्या गोंयभराच्या जनतेक सांगता की हे जे आतां कोणी घडोवन हाडला पळय दोगा भुरग्यांक भितर उडोवच्या खातीर हेच्या व्यतिरिक्त आनी कोण ना। सो कितें भुरग्या पर्यंत इन्सिडंट असोच घडलो वायट इन्सिडंट जाल्यार हेच मनीस रिस्पॉन्सिबल आसतले आनी जे कितें चलयता पळय हेच मनीस चलयता आसतले अशें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता।